मंगलाचरण सांगून स्टार्ट करूया. आज मंगलाचरण सांगू येत तसं शिल्पा माताजी तुम्ही सांगितलं. हरे कृष्णा माताजी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नाम्ने. श्रीवाशभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वान्तहारिणे. नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भ रसाम्भोदे पादाम्बुजायते नमः. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते. गौरवीर्भाव भूमिष्ठवं निर्देशष्टा सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथायते नमः. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते. जयतां सुरतौ पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो. दिव्याद् वृन्दारण्य कल्पद्रुमदः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव्यो प्रेष्ठालिभिः सेव्यो मानव स्मरामि. श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षणवेणु स्वनेर्गोपी गोपीनाथा श्रिये सुनः. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. आता श्री शिक्षाष्टकम सांगू येत तसंच आजी हेमा माताजी आणि शिल्पा माताजी. हेमा माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत. हरे कृष्णा. सकळांक नमस्कार.
श्री चैतन्य महाप्रभूक वंदन करून श्री शिक्षाष्टकम सांगतस. चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्. नामकारी बहुधा निज सर्वाशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः ईतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् इत्रशम् इहाजनि ननुरागः तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः. न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर् अहेतुकी त्वयि. ऐनन्द तनुज किङ्करं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदृद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति. युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दविरहेण मे. आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद हेमा माताजी आणि शिल्पा माताजी का. आता प्रोग्राम स्टार्ट करूया. ओवर टू यू भारती माताजी, तुम्ही स्टार्ट करें. हरे कृष्णा. सक्कड भक्तवृंदाक भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फेन आयज सत्संगाक अमृत पूर्वक स्वागत करता. शिल्पा हेगडे माताजीन बारील आयकून मंगळाचरण सांगल्या तांकां अनंत आनंद धन्यवाद. तशीच शिल्पा माताजी आणि हेमा माताजी हांनी बारील आयकून शिक्षाष्टकम सांगिल्लें आसा तांकां अनंत आनंद धन्यवाद. गायत्री माताजी एज युजुअल तुम्ही प्रति वेळ बारील आयकून कोऑर्डिनेट करताची तुमकां धन्यवाद माताजी. आम्ही आयज सेशन स्टार्ट करूया. गुरुक वंदन करून मालगड्याला आशीर्वाद घेवन आयज सेशन आम्ही स्टार्ट करूया. हांव एक 2 उतर उलोवच्याक इश्ट पावता. इतले दिवस आम्ही शिक्षाष्टकमांत कसं अर्थ करून घेतल्या म्हणून एक ब्रीफ जावन अर्थ करून घेव्या. श्री श्री चैतन्य महाप्रभूले एक रचना शिष्टाष्टकम या कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित चैतन्य चरितामृताचे अंत्यलीलाचे लास्ट अध्यायांत आस आणि रूप गोस्वामीले पद्यावळी तकून काढलेलं आस. शिक्षा म्हळ्यार इन्स्ट्रक्शन, अष्टकम म्हळ्यार 8 वर्स असतात तशें देखून शिक्षाष्टकम म्हणून सांगताची. हे हरिनाम संकीर्तन आमी कशी कोरका आणि कशी कृष्ण प्रेम प्राप्ती कोरका म्हणून अंतू
शिष्टाष्टकमांत आम्ही अर्थ करून घेवेत. कृष्णा कॉन्शियसनेसाची फिलॉसॉफी असंतू या 8 वर्ष आम्ही दिननित्य पठन करून ताजे अर्थ करून घेऊन आमच्या जीवनांत अळवडिसून घेतल्यार आम्ही कृष्ण प्रेम प्राप्ती करीत म्हणून सांगितलं असं. आमगेल तसं बद्ध जीवांक वेद उपनिषद आणि वाचून अर्थ करून घेऊन बारीक कष्ट असं. तसे देखून या शिष्टाष्टकम आम्ही अर्थ करून घेतल्यार खंडित आमकां भक्ती मार्गार चलूक मुखार सुचाक मस्त हेल्प जाता म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतल्या. तशीच या शिष्टाष्टकमांत प्रॅक्टिकली आम्ही भक्ती कशी करचे, देवाल नामाच महिम कसं नाही, देवाल नाम आम्ही कशी घेवका, देवाल नाम घेतल्यार आमकां कसन प्राप्ती जाता, आमगेलांत कसं परिवर्तन येता, या कलियुगांत देवाल नाम संकीर्तनाचे महत्व कसं नाही म्हणून आमगेले वरिष्ठ भक्तान आमकां पुरा सांगून दिलेलं आसा इतले दिवस. एका श्लोकांत आम्ही पळयलें देवाल नामाचे महत्व कसं नाही म्हणून. आमगेले चेतोदर्पण मार्जन म्हणजे आमगेले हृदयांत आशिल्ली धुळी म्हळ्यार जन्म जन्मांतरा तकून येईल पाप नाश जाता आम्ही देवान नाव घेतल्यार म्हणून अर्थ करून घेतले. मागीर या महादावाग्नी या मेटिरियल वर्ल्डांत जन्म मृत्यू जरा व्याधी या सायकला तकून आम्ही मुक्त जावेत आणि आमकां एक ट्रान्सेंडेंटल ब्लिस आम्ही प्राप्त करून घेवेत. आणि आम्ही लेखला मेटिरियल वर्ल्डाचे सुखच सकट सुख म्हणून जाल्यार भक्तीन तशें ते परमानंद खंयच्यानूच मेळना म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतले. या श्लोक आम्ही वाचतना जेव्हा आयकतना आमकां कशें दिसता आम्ही नित्यानंद त्रयोदशी ते दिवस आयले जगाई मदाई काणे आमी उदास करून घेवेत. कशी जगाई मदाई बरी नाम संकीर्तन करून तांगेले अंतकरण शुद्ध करून तांणी कशी जन्म सार्थक करून घेतलाय म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतलेलो आसा. तशीच भगवद्गीते श्लोक 9.30 अशें आसा. अपिचेसु दुराचरो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सह. फास्ट आमगेले कसं नाही अशा पुरो पूर विकल्प आम्ही तेजिसून देवाला आराधन केल्यार वय म्हण जाल्यार आमकां देवाला अनुग्रह प्राप्त जाता म्हणून आमी अर्थ करून घेतलेलो आसा. तशीच आम्ही खंयच्याय गुणांत आसूची, तमो गुणांत आसूची, रजो गुणांत आसूची, सत्व गुणांत आसूची आम्ही भक्ती करीत स्लोली आम्ही भक्ती करता करता आम्ही सत्वगुणा येवच्या साध्य आसा म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतले. सत्वगुणांत आयल्यार मात्र आमकां भक्ती मार्गांत आमकां प्रोग्रेस करून साध्य जाता. ते कशी साध्य, शास्त्र अध्ययन आणि सत्संग अटेंड करचे, देवाल ಬಗ್ಗೆ ऐकूचे, देवाल नामस्मरण करचे. तशें करता करता आमगेलें अंतकरण शुद्धी जाता म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतले. तशीच दोन्ही श्लोकांतू आम्ही देवाल नामाचे युनिवर्सॅलिटी ಬಗ್ಗೆ अर्थ करून घेतले. देवाक हलवारू नाम आसा. कशी एक देवाक मस्त भक्त आसाची, कशी तांगेले मस्त डिसायर आसाची, तशीच देवाक हलवारू नाव आसा. ते देवाल नाम आणि देव कसले डिफरन्स ना, ते दोन्ही एकच. देवाल नाम इतली फ्लवरफुल आसा म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतले. नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती. देवाल नामांतू मस्त पवर आसा. तशें देखून चॅन्टिंग करताना आमगेले वरिष्ठ भक्तान आमकां सांगून दिलें चॅन्टिंग करताना आमी श्रद्धेन भक्तीन प्रितीन चॅन्ट करता. इथं म्हळ्यार आमी चॅन्टिंग करताना आमगेले देव आमगेले जिबेर नांदता म्हणून सांगिल्लें आसा. तितले आमी खुशीर करता चॅन्टिंग म्हणून आमी अर्थ करून घेता. आणि चॅन्टिंग करच्या कसं हार्ड अँड फास्ट रूल्स नाची. आमी एनी टायम खंयचेय एजार एनी सर्कमस्टन्सार एनी टायम एनीवेर अशें चॅन्ट करीत आमी कोणेय चॅन्ट करीत. कसं एक रिस्ट्रिक्शन ना म्हणून आमी अर्थ करून घेतलें. आणि चॅन्टिंग करताना आमकां युजली डाऊट येता आमकां कॉन्सन्ट्रेशन ना अशी म्हणून. कृष्णा परमभक्त अर्जुनाकच श्रेष्ठ भक्त अर्जुनानं सांगितलं असं चंचलम हि मन कृष्णा प्रमाती बलवद्रडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम. मन इतली चंचल असं की देवा कशी कंट्रोल करचे म्हणून देवान ताका सांगितलं असं निरंतर अभ्यास करून अभ्यासेन तु कौंतेय वैरागेन च गृह्यते म्हणून सांगितलं असं. निरंतर अभ्यास केल्यार खंयचे असाध्य म्हणून साध्य ना म्हणून सांगितलं असं. आम्ही लेखताचे आमगेले 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स आमकां फॉलो करूंक कष्ट जाता म्हणून. केन्ना आमी नामस्मरण सुरू करताचे की खंडीत आमकां तांकां ताकून खंयचे असाध्य म्हणून अंतिना साध्य आस पुरे करू साध्य आस म्हणून आमी अर्थ करून घेतले. तिनी श्लोक मस्त इम्पॉर्टंट श्लोक. तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरी म्हणून. कशी एक वैष्णवाक एक भक्ताक एक भक्ती प्रचार करता जाल्यार तागेला विनम्रता आसता, ह्युमिलिटी आणि टॉलरन्स आसता म्हणून. एक रोडा साइड अशी ग्रास जन मस्तून वताची जाल्यार ते कसं रिएक्ट करना अपासरी ग्रो जाता तितली विनम्र आसता आमी म्हणून. आणि रुखावरी टॉलरन्स आसता. वार येता पावस येता रूख कट करताची ड्राय जावन वता जाल्यार ते कसं रिएक्ट करना तितली सहनशीलता आसता आमगे लागी म्हणून. आणि कसं हॉनर आमी एक्सपेक्ट करना तितल्या विंगडजना रेस्पेक्ट दिवका. आणि कोण भक्ती मार्गार मुखार सिता की तांगे प्रोग्रेस पडून आमी खुशी पावका. ह्या पूर क्वालिटीज आमी डेव्हलप करतना आमी कीर्तनीय सदाहरी आमगे हृदयांत देवाल प्रीती आपण इतल्याक उत्पन्न जाता म्हणून. बरे तोंडान नाम सांगला प्रयोजन आमी देवाल प्रीती आमगे हृदयांत आसता. आमगे दिननित्य काम करताना आमी देवाल ಬಗ್ಗೆ आलोचन करता आसता, देवाल ಬಗ್ಗೆ आयकुता, देवाल आराधन करता म्हणून आमी अर्थ करून घेतले. तशीच या पूरे आमगेलांतू क्वालिटीज डेव्हलप जाताना आमकां देवाल नामा ಬಗ್ಗೆ आकर्षण येता, मागीर अटेन्शन येता, मागीर एब्झॉर्प्शन
आम्ही मंत्रमुग्ध जावन देवाला नाम घेताची मागीर एक अटॅचमेंट येता मागीर लास्ट आमकां मनांतू आमकां एफेक्शन येता कृष्ण प्रेम येता हे साधना भक्ती विषयी या पुरो श्लोकान सांगिल्लें आसा साधना भक्ती म्हळ्यार प्रोसेस ऑफ कमिटमेंट म्हणून आमी अर्थ करून घेतले तशी चारय श्लोकांतू केन्ना आमी भक्त जाताची भक्ती मार्गार मुखार सरताची तेदन आमकां भौतीक अभिलाष पुरो आमकां उण जाता वता न धनम न जनम न सुंदरीम कविता म्हणून हे पुरो आमकां उण जाता असं म्हणून आमी अर्थ करून घेवया चारय श्लोकांतू चैतन्य महाप्रभून आमी तांणी स्वतः कृष्णाले अवतार एक भक्ता अवतार घेवन तांणी आमकां भक्ती कशी करून दिवपा म्हणून सांगिल्लें आसा आणि देवाला आम्ही कसं मागू का म्हणून तांणी आमकां सांगून दिला पळय या श्लोकांतू म्हाका जन्म धर्म अर्थ काम मोक्ष म्हाका कसली नाका देवा म्हाका लिबरेशन पासून नाका देवा म्हाका अपास जन्म दी भक्ती करच्याक तुका सेवा करच्याक म्हाका अपास जन्म दी ही तुकी भक्ती म्हणून सांगिल्लें आसा म्हणून ह्या श्लोकांत आमी अर्थ करून घेतले पांचा श्लोकांतू आमी आमगेले रियल आयडेंटिटी कसं आमगेले स्पिरिच्युअल आयडेंटिटी कसं आमी देवाल दासानुदास पयली सखीचरण माताजीन आमकां बारी लायकून एक्सप्लेन केलेलें आसा फर्स्ट 2 लायन आज दोन्हीचे मागीर वयल 2 लायन सांगूक आमगेले उठासाची सीनियर डिवोटी हिस ग्रेस उत्तम नरसिंहदास प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी आमगेले सान चिरत परिचय दिवचे हांव प्रयत्न करता आनी आमकां सगळ्यांक उठासा आनी भागवत पुराणांत मस्तक सेशन घेतिल्लें आसा आमगेले कीर्तन आमी आयकलेलें आसाची आमगेले कार्मिक नाम श्री उमेश कामत प्रभुजी ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ ತಕುನು ಕುಂದಾಪುರ ತಕುನು ಬೇಸಿಕ್ ಹಂಗೆ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನಿ ಮಣಿಪಾಲ ತಕುನು ಮಣಿಪಾಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ತಕುನು ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಗಿರ ಅನ್ನಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತೂ 1999 ಪುಸುನು वर्क केलेलं असं मागीर आता प्रेझेंटली त्यांनी ओमान अंतू काम करता असाची त्यांनी हिस होलीनेस जयपताका स्वामी महाराजाल शिष्य आणि 2005 तकून कृष्णा भावनामृत अंत असाची आणि प्रति शनिवार श्रीमद भागवतमाचे सेशन घेताची संजवाडा मस्त जन आम्ही अटेंड करता असं ते सेशन आणि अंगल धर्मपत्नी नाव प्रसन्ना गोपिका देवीदासी माताजी आणि अंक 2 चेडू असाची चैतन्य आणि अभय चरण अंगल सगळी फॅमिली कृष्ण कॉन्शियसनेस असं दंडवत प्रणाम प्रभुजी तुमका हरे कृष्ण अंगल सगळ भक्तवृंदातर्फे तुमका अमृतपूर्वक स्वागत करते प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा माताजी ऑडिबल वही प्रभुजी ऑडिबल प्लस नो है वही ओके थैंक यू ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण हरे सर्वप्रथम उपस्थित सर्व भक्ताले चरणात मी गेले सादर प्रणाम करता आणि मी गेले गुरु महाराज पताक स्वामी गुरु महाराजाले चरणात आणि परंपरा दुखून आयले सर्व वैष्णव संन्यासी लोक तांगेल चरणात रखेची प्रणाम करता तशीच षडगोस्वामी पंचतत्व भगवान प्रहलाद नरसिंह लड्डू गोपाल जगन्नाथ बलदेव सुभद्र में सुदर्शन राधा माधव अष्टसखी पुराजना प्रणाम करून एक सेवा मिगेले शुद्धतागोस्कर प्रॉपर कॉन्शियस तुम करचे प्रयत्न करता सकाळी तुमका पुराजना प्रार्थना करता की तुम्ही पुराजना आशीर्वाद करा श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय श्री शिष्टाष्टकम की जय माताजी ऑलरेडी भारी एक चंद रीती एक्सप्लेनेशन दिलेलं असं की शिक्षाष्टकम म्हळ्यार शिक्षा म्हळ्यार इन्स्ट्रक्शन अष्टकम म्हळ्यार 8 श्लोक चैतन्य महाप्रभून सांगिल्ले आमी पुरा ऐकून आयले चैतन्य महाप्रभूले अवतार कशी एक मुनिफिशियंट अवतार म्हणून कलियुगागोस्कर आमतसले उद्धार करचेगोस्कर तांणी अवतार घेवन आयले तातूंत हे 8 श्लोक कसन दिल्ले आसतानी तसले आमकां तसो देवान कृष्णाला अवतार मेन 2 कारणागोस्कर प्रथम कारण परित्राणाय साधूनाम दोन्ही कारण विनाशाय दुष्कृताम
ताका भक्ताल उद्धार कोरून करता तो तांतू संशय ना बट दोन्हीचे विनाश आयचे दुष्कृता म्हळ्यार प्रत्येक अवतारांत कशी देव हातांत आयुध घेवन येता अस्त्र शस्त्र घेवन येता दुष्कृत लोकांक विनाश करूक बट हांगा चैतन्य महाप्रभू कलियुगाचे तसले पतीत जावन आसल्याक उद्धार करचे घोस्कर खंयचे अस्त्र शस्त्र हाणाशी हांगेले पवित्र नाम इतलें सरळ जावन आशिल्लें इतलें सुलभ जावन आशिल्लें पवित्र नाम आमी जप केले निमित्त आमगेले भितर आशिल्ले ते दुष्कृत कसं आसा पळय ते पुरा काणून आमकां उद्धार करून ह्याच जन्म अंत्याक आमी देवाला आध्यात्मिक लोकां वच तशी कृप करचे घोस्कर चैतन्य महाप्रभू अवतार घेवन आयले तेन्ना हिज ग्रेस मुरलीचरण प्रभू म्हणले की शिक्षाष्टकामाचे दोनूय लाईन एक्सप्लेनेशन करचें हांव लेखता आशिल्लो 2 लाईन 1 घंटो उलोवचें म्हणून बट हाजी अर्थ जालो म्हाका म्हळ्यार केन्ना हांव तयारी करचे भायर सरलो तेन्ना अर्थ जाले की 2 लाईन न्ही एक वर्डांत कितले एक डीप मिनींग आसा म्हळ्यार आमगेलें जीवन सार्थक जाता आमी भक्ताल संघांत बसून हें श्रवण केलें खंय जाल्यार पळया आमगेलें जीवन सार्थक जाता इतलें एक डीप मिनींग आसा तो ते तसर वरिष्ठ भक्ताल्या चरणाक हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी हिज ग्रेस मुरलीचरण प्रभुजी आमगेले वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी ग्रेस मुतरा माताजी आनी म्हगेले स्पेशल दंडवत प्रणाम शकीचरण माताजी तांणी सपोर्ट जावन आसा आजी 2 रितीन म्हाका सपोर्ट जावन आसा ती कशी म्हळ्यार तांणी पंचाचे श्लोक सूर केलेले म्हाका इजी कोन्न दिले तांणी गेलेले वाटे हांव चमकुचे प्रयत्न करता आसा आज आनी म्हाका सपोर्ट जावन वरके आसा ती तांगेले चरणां वरके हांव सादर प्रणाम करता सो तशी हे शिष्टाष्टम कशें म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आमी कशी प्रेयरफूल मुडांतू हे अर्थ करून घेवचे प्रयत्न करता की तितलेंची ते ज्ञान आमगेले हृदया भितर वता राधा कृष्ण स्वरूप कलियुगाचे अवतार तांणी दिलेले हे 8 श्लोक त्या 8 श्लोकांत 2 लाईन एक्सप्लेन करता त्या 2 लाईनांत एक शब्दांत तांणी दिलेला कितली एक भावना आसा म्हळ्यार आमी आयकली कशी म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू दुसरो अवतारा वरी म्हळ्यार आमकां सांगता न्हय केन्ना एक स्टुडंटाक बरोवचें जायना जाल्यार स्वता टिचर येवन त्या चरणार हात दवरून बरें शिकता तशेंच आमकां हे पतीत कलियुगांत आमी इतले पतीत जावन आसा ती ह्या श्लोकांत अर्थ करून घेवचे प्रयत्न करुया आमकां उद्धार करचे घोस्कर चैतन्य महाप्रभू स्वता दाखोवन दिल्लें आसा की हे कलियुगांत वरकेची आमी कशें आमगेलें जीवन सार्थक करून घेवया म्हणून ताचे घोस्कर तांणी दाखोवन दिलेलें आसा आमी हे कलियुगांत कितले इजी मेथड आमकां दिवन आमगेलो उद्धार करचे घोस्कर सो आमकां हे 5 श्लोक आमी 4 श्लोक आयकून आयले हे पुरो आमगेले पळय आमी इतले फॉर्च्युनेट आसा ती म्हळ्यार वरिष्ठ भक्त कितले आमगेले बगे हे करता पळय तांणी वरकेची एक मुनिफिशंट वरिष्ठ भक्त म्हण लेखता हांव आतां गौरव पूर्णिमा वेलकम करचे घोस्कर तांणी आमगेले कॉन्शियस प्यूर करचे घोस्कर हाजे बगे आमी श्रवण करून घेवन येता आसत कितले फॉर्च्युनेट पळय आमी सो तशी 5 श्लोक आमी आयकून आयले लास्ट क्लासांत तांणी 2 लाईन बारी छंद करून सांगिल्ले आसत ऐनंद तनुज किंकरम पतितम वा पिशवे बबांदो कृपया तव पाद पंकजम स्थितधूली सदृशम विचिंतय ऐनंद तनुज किंकरम तांणी सांगलां ते माताजीन नंद तनुजा देवा केन्नाची कशी म्हळ्यार देवाले कृष्णा म्हणचे चिंता हरे कृष्ण म्हळ्यार देवा खुशी जाता प्रेयरफुल मूड पळया चैतन्य महाप्रभून दिलेले आमी कशी प्रेयरफुलार मुडाक आमी ताणें
तांकां रिक्वेस्ट करता म्हणचे म्हळ्यार हांगा दुखून सूर करता आसत. नंदनंदन, यशोदानंदन, वसुदेव सुत. कशालाक आमी तांकां ह्या भावनेर रिक्वेस्ट करता, प्रार्थना करता, मुखावेच आनी अर्थ कोण घेता गेले त्या वेळा कळटा आमकां. चैतन्य महाप्रभू हें शिष्टाष्टका म्हळ्यार आमकां निज जावन सांगचे गेल्यार आमगेलें जीवन सार्थक जाता हें आमी समो अर्थ कोण घेतले. आमी तितले कलियुगाचे आज आमी कलियुगांत कसले परिस्थितींत आसात म्हळ्यार पळयता आसात सगळे प्रपंचांत कसकसान जाता आसा. मग खाल एक 5 वर्ष भितर आमी पळयले कितले एक सिच्युएशन मोस जावन वता आसा. कसले परिस्थितींत जनाक आमी देवाक शरणागत जावका, देवा ಬಗ್ಗೆ परम सत्य अर्थ कोण घेवचे प्रयत्न करता म्हणचे जायना. ताकाचे चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें कशें म्हळ्यार आईनंद तनुज, नंद तनुज. देवाक केन्नाची तागेले शुद्ध भक्त तागेले शक्ती ताजे मुखांतर आमी प्रार्थना केल्यार आनीक इफेक्टिव्ह आसता म्हणचे घोषकार तांणी सांगिल्लें. किंकर म्हळ्यार आमकां गोतूच पुरा जाणा. एटर्नल सर्वेटर, दासानो दास. आमी पुरा जाणां आदी दास जाल्ले, देवी दासी जाल्ले आसात, बट खाली नामांत मात्र. ते दास कशी जावका म्हणचेक आमी कन्नडान भजन आयकलां आसात. कसं तें दासरेंदरे पुरंदर दासरಯ್ಯ. दास म्हळ्यार तसल दास जावन आसका आमी. कसले म्हळ्यार आमकां गोत्तस त्या पुरंदर दासाल वरकेची तांगेले जीवन चरित्र आमी आयकून आयला आसात. कशी तांगेले हाफ लायफ तांणी तांगेले जन्मदत्ताची व्हडले ग्रेट डायमंड मर्चंट कडेन 9 कोटी नारायण तांणी आनी तांणी केन्ना ते व्यवहार घेतले की अन्ना दुखून तितले स्टिंची जाल्ले, तितले स्वार्थी जाल्ले. 9 कोटी आशिल्ले तांकां 100 कोटी जावका म्हणून अशें जाल्ले. दान धर्म पूजा पुरा बंद. ते स्वतः विठ्ठलाक तांणी कितले कश्ट दिले. फाल्यां यो फाल्यां यो फाल्यां यो विठ्ठल परीक्षा करचे आयलो, ताकाची तांणी खंयचे नमुने कश्ट दिले. बट कडेरी त्या विठ्ठलान केन्ना सांगलें की तुका तुगेलें जीवन खंयचे घोषकर तूं ह्या देह घेवन आयलास ते जावका म्हूण आसलें, तुका मुगेलें दर्शन मेळका म्हूण आसलें, तूं सर्व त्याग करता. आनी ते त्याग करता म्हूण आयकल्ले त्यांची क्षणांत घरा दुखून भायर आयले, तुळशी दळ काडले, घरा वयर घाले, कृष्णार्पणा वस्तू पांडुरंग अर्पणामस्तू म्हणले न्ही, मातशी घुवन अशी सीदा गेली. आमकां आमगेले आस्ते आशिल्ले स्वल्प कोणाकाची दान धर्म करता, त्याग करता जाल्यार आमी कितले वेळा आलोचन करतात. हक्क दिले आमकां कसो लाभ येता, तें कशें करचें, कोणाक वांट कशी घालचें म्हणून वय की न्ही. आमकां म्हळ्यार तितलो मोह आसता. तेजे घोषकार पळयात तो 100 कोटी जावन असले वरकेची कितले जनाक तागेले ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. केतले ताणे सर्व त्याग करून निज जावन तो दास जाल्ले की आज पुरा घरकडे तागेले गुणगान जातास. अनफॉर्च्युनेटली कलियुगांत प्रति एकले 100 कोटी जावचे भायर सरता आसत. बट आमकां आमगे गुरु परंपरा सांगता 100 कोटी जावन असं न्ही सार्थक जायना. हे पुरा ह्या जन्मांत हंगाची सोण वचका, ताजे बदल तुमी दास दाया म्हणून आमी एटर्नल सर्वेटर जावन आशिल्ले, दास जावन आशिल्ले. ताकाची दासरेंदरे पुरंदर दासरಯ್ಯ आनी दास जाल्ले निमित्त आज शाश्वत जावन आसात. आनी ताका दास जावचे म्हळ्यार आमी शाश्वत जावन आसले. ह्या कलियुगांत ह्या भौतीक प्रपंचांत दुःखालयाम अशाश्वताम अंतू आमकां एक गुरून एक दास जावन स्वीकार केला म्हळ्यार आमगेलें जीवन कितलें सार्थक आसा पळया.
सो हांगा हे एक वर्ड आनी कितले मिनींग आसा. आमी एटर्नल सर्वायर धांवनाशिल्ले बट खंयची एक कारण आसा. पतितम पतित म्हळ्यार आमी पळोवन गेलेले आसा ती. कोण म्हाका एक्सेप्ट करचे रेडी आसा ती. आमी पळयलेलो आसा ती. खंय दुखून पळयलेलो आसा ती. फर्स्ट फ्लोर की, सेकंड फ्लोर की, 10th फ्लोर की, 15th फ्लोर की. आज आमी कोणाक कोणी सांगले रे इतलं पतित असं म्हळ्यार कोण हक्क स्वीकार करतात, कोण एक्सेप्ट करतात. होय की नाही. कलियुगांत 90%, 99, 95% होते म्हणत आम्ही पुरा फॉलन. फॉलन म्हळ्यार कसं नाही म्हळ्यार रे आम्ही मनुष्य जावन ना. मनुष्य देह मेळ्ळा बट आम्ही एक प्राणी पक्षी वरीचे आसात. एनिमलिस्टिक वे ऑफ लाईफ. हक्क पतितम. मनुष्य देह मेळवरकेची आम्ही प्राणी पक्षी वरी आसात. तो आम्ही पुरा जण पडलेला आसात. खंय दुखून पडलेला आसा ती. ते आम्ही अर्थ करून घेवचे जायना. तर 5 फ्लोर 10 फ्लोर म्हणून लेख घाला तुमगेली परिस्थिती कशी आसता. इतले पळयला आसा ती तेवे खंय पतितम माम विषमे. विषमा म्हळ्यार भयंकर जावन हॉरिबल म्हणतात इंग्लिशांतले. तसला हॉरिबल तितले आम्ही पतित जावन पडलेला आसा. पडलेले उठोवचे सोडा पडलेले हालचेक जायना आमकां. तसला परिस्थिती आमकां आसा. आम्ही पुराजन हे अर्थ कोरून घेतले वयतले रे. आम्ही मुखावेच अर्थ करून घेवचे आनीक इजी जाता. ताकाचे कलियुगाचे आम्ही आज परिस्थिती अशी पळयता आसा ती कशी म्हळ्यार कोणे रडिना ती आम्ही पडलेला आसा ती म्हणून. आमकां चैतन्य महाप्रभू सांगता आसत की आम्ही कितले पळयला आसा ती म्हणून. तेवे खंय हॉरिबल विषमे भवांबुधौ. भवसागरा भितरी ते जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे चक्रा भितरी केन्ना दुखून पडल्यार आमकां कळत ना. म्हळ्यार आमगेले सिच्युएशन लेख घाला. तितले एक वर्स्ट सिच्युएशनांत आमी एके कडेन आसात आज. हे आमी अर्थ कोण घेतले वयतले रे आमकां मुखावेच सब अर्थ जाता. आमगेले प्रत्येक कंडिशन अशी आसतात. तितले हॉरिबल सिच्युएशनांत आमी पडलेले आसात. पतीत भितर पतीत जावन आसात. आमकां ते रियलायज जाता वयतले रे मुखावेच आमकां हेल्प जाता. ते अर्थ जावंक जाले रे आमी भक्ताल संघांत आसता. त्या वेळात मात्र आमकां अर्थ कोण घेवचे जाता. तर मुखावेच कसं येता कृपया. पळय एक वर्ड आनी कितले मिनींग आसा पळय. हे कृपया येवचे फुडें हांव तुमकां इतलें एक्सप्लेनेशन दिलेलें कसं लायक म्हळ्यार आमकां कृप जावका. आमकां असल कृप जावका कसले म्हळ्यार आमी इतले वर्स्ट सिच्युएशनांत आसात. इतले पतीत जावन आसात. ताका आमी आतां कृप जावका आमकां. ताजे घोस्कर कृपया म्हणटा आसा ती म्हळ्यार कृप कोर न्हू. आमी देवाला प्रेयरफुल मोड उपास. देवाला उपास मागचे कृप कोर न्हू. प्लीज पिक मी. देवाक मागचे आमी प्लीज पिक मी अप. कसले म्हळ्यार आमगेले शक्तीन आमकां कसं नाही करूं जाता ना. आमी त्या सिच्युएशनांत हांव सांगलें ना 5 फ्लोर दुखून पडल्यार कशें आसता. 10 फ्लोर दुखून पडले आमी खंय दुखून पडले आनी खंयचे भितर पडले समुद्रा मध्येच पडलेले आसात. तितले पतीत जावन आसात आमी प्रत्येकले. ते आमकां रियलायज जाल्ले वयतले रे हे कृपया म्हणचेक आमकां बरी मिनींग मेळटा. आमकां कसले कृप जावका देवा. कसले आमी कृपया म्हण आमकां मागचे देवाले. कसले म्हळ्यार
कृपया म्हणजे तो करप फर्स्ट करपा आमकां देवाले कितले मेळ्ळा म्हणून आमी अर्थ कोण घेतले रे आनी वरले करप देव दिता आमकां आमी देवाक रिक्वेस्ट केलेल्या सार्थक करता आमी देवाक कृपया म्हणून मागता आसा ती बट आमी ताका क्वॉलिफाय जावन आसावे हे पूर्ण पुरुषोत्तमाक आमी निमगीत आसा ती देवा करप कोर न्हू म्हणून बट आमी ताका क्वॉलिफाय जावन आसावे आता तुम्ही पळयता ती खंयचे एक पद्मश्री पद्मभूषण खेल रत्न प्रत्येकाक एक क्वॉलिफिकेशन जावपा वय की न्ही पुरा जनाक मेळता ते अवॉर्ड इतलें सन्नाक आमकां इतलें क्वॉलिफिकेशन जावपा जालें रे ह्या पूर्ण पुरुषोत्तमाला करप आमकां मेळटा जालें रे आमगेलें कितलें क्वॉलिफिकेशन आसता आख्खें पुरा उदाहरण आमी पळयता ती ब्रह्मांडाची 100 वर्ष तपस केलेला आसा कडे तो देवाल गुणगान करतास नारद असो कुंती महाराणी असो पंचपांडव असो प्रल्हाद महाराज असो प्रल्हादाला तू दुसरेच उदाहरण प्रल्हादान मग्गिल वरकेना सगळ्यांना दिल्ल्या कष्टाक ताण मग्गिल वरकेना देवा कृपया म्हण ताण मग्गिल वरकेना प्रत्येक परिस्थितीन तू हरी हरी नामस्मरण करता असेल तो तितलेंची त्या लेवल आमचे कष्ट असत कसं म्हळ्यार चांट अँड बी हॅपी म्हणून सांगला प्रभुपादान आमकां चांट म्हळ्यार एक म्हणे भंय सो जाता यो आनी उपास चांट वे आत्तां कंप्लीट केला मात्र उपास चांट करचो म्हणून आमकां दुःख एक्चुअली प्रभुपादान सांगला चांट अँड बी हॅपी म्हळ्यार आमकां चांटींग म्हळ्यार एक उत्सुकता येवंक आमकां होय की न्ही आनी सरळ मार्ग म्हणून सांगला बट आमकां कितले कश्ट जाता आसा एक 16 राउंड चांट करता म्हळ्यार कसं लेका म्हळ्यार आमकां गोत ना आमी कितले पतीत जावन आसता आमी इतले पतीत जावन आसता म्हणून अर्थ कोण घेतले रे त्या वेळाक आमी प्रभुपादान सांगिल्लें गुरु महाराजान सांगिल्लें आमी चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आमी सिरियस जावन घेतात कुंती महाराणीन आमी पळयतात कितले कष्ट आयले तिका खंयचेय पुणी आमी पुस्तकांत पळयला कुंती महाराणीन कंप्लेन केलेलें चेडू सान आसतनाच ब्राह्मण सोडून गेलो ते 100 वर चेडू हे 5 चेडू आवयरी कशी हे करता आशिल्ले तिने खंय पुणी एक कंप्लेंट सांगेला आमी पळयला बट तिने प्रति एक क्षणांत देवाल करप कितलो आशिल्लो आमगेर म्हणून ती आलोचन करतास ते गुणगान करतास होय की न्ही ते करप आमी देवान आमकां इतलो करप केलेलो आसा आमकां एक वरके उडगा आसता बद्दल सांगचें आमी लेखता आसा ती आमकां देव करप करना म्हणून हांव इतले वर्स चुकून डिवोटी जावन आसा म्हाका आनीक करप येता ना होय की न्ही शुद्ध भक्त जावन आशिल्ले कशें म्हळ्यार तांगेले कंप्लेंट आसना तांणी कसन पळयता ते म्हळ्यार कश्टा भितर देवाल हात पळयता म्हाका ते व्हड कश्ट येवंक आशिल्ले देव कितले करप कोर म्हाका ते साना रितीर दिल्ले ते कश्ट म्हाका सैसून घेवंक तशी कशी देवान शक्ती दिल्ले आमी एक कंप्लेंट बॉक्स घेवन भोंवता आसत आनी वापस कंप्लेंट करता ती पळय हांव कंप्लेंट बॉक्स घेवन भोंवता आसा म्हणून थंय वरके कंप्लेंट प्रल्हाद महाराज उडगास पळया तुमी अन्नान खंयचे नमुने स्वता अन्नान कश्ट दिल्ले ताणें एक कंप्लेंट खंय पुणे सांगिल्लें आसा पळय इवन देवाला मग्गिल ना ताण म्हाका रक्षण करे म्हणून ताका गोत्त आसत नाम वंदे सालदू देवाल नामस्मरण पुरो रक्षण करूंक आमकां ते शुद्ध भक्ती परत कसले सांगता म्हळ्यार ह्या कलियुगाचे हरिनाम म्हणजे कितली आवश्यकता आसा आमकां म्हणजे कितले सरळ जावन आसा कितले पावरफुल जावन आसा म्हणजे आनी मुखार वता श्लोकांत कळटा आसा आमकां इवन फुडल्या श्लोकांत वरके आमकां कळना कितें नामस्मरण म्हणजे कितले पावरफुल आसा म्हणून तो आध्यात्मिक शक्ती कंप्लीट देवान घाल दवरला आसा
ऍक्च्युअली देवाल गुणगान करचे, देवान केलेली कृपा आम्ही तांकां उडकास करचेची देव संतुष्ट जाता. तेव्हा सिन्सियर सोल पळय. केन्ना आमी आतां एक रिच आशिल्लो केन्ना तो डिस्ट्रीब्यूट करता, तो हांगा थंय पळयना, प्रत्येकाक दिता तो. थंय चोर येता, थंय म्हणटार येता, यंग जावन आसता, कोटी गटले लोक येतात, पुराय जन येवन वतात. ताचे प्रकार कृष्ण वरके तशींची अहैतुकी कृपा तागेले. आमकां मुखार वचचेक आसक्ती ना. आमी एक हेजे मुखार दवरलेली आमगेले वरके तशी तो आसक्ती घेता. आमी आतां पळयता ती कशी कृष्ण परमात्मू सूर्य प्रत्येकाक सूर्य किरण दिता आसतो, प्रत्येकाक पावस, प्रत्येकाक ते कोणाकची पाप केलेले ना छान केलेले असं म्हणना, पावस प्रत्येकाक आसता. आमी घेवचे एर ओपन जावन आसा. कोणकी 8 वर्स नंतर ताका घेवचे जायना, देह त्याग करता. कोणकी जन्म येता येता ताका घेवचे जायना, एर आसा तो देह त्याग करता. 50 अंतूस 100 इंतू वय की नाही, देवान प्रत्येकाक दवरला आसा. तशींची बायल चेडूं धन संपादन हे पुरा कॉमन. आमकां देवाल कृप कसल्याक जावका. देव कोणा कृप करता म्हळ्यार भगवद्गीतेन सांगिल्ले प्रकार कृष्णान समूहम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु म्हळ्यार एव्हरी क्रिएचर हांव समूहम करीत हें करता. बट तुमकां विशेष कृप जावका म्हण आसले रे, तुमी कसं करता. हे भजन तिमाम भक्त्या तुमी मिगेल भक्ती केल्ल्या रे, फाल्यां कोणें कंप्लेंट करची जायना नवे. कृष्णा तूं कितले पार्शियलिटी पडटलें, तूंच सांगता थंय नवे द्वेष्यस्ते न प्रिय. पक्षपात करना, हांव पार्शियलिटी करना, द्वेष करना, आनी कसले तूं भक्तांक विशेष कृप करता म्हळ्यार त्या वेळार कृष्णाक सांगचेक मेळत नवे. पळय तो कितले चंद करून भक्ती करता असं पळय, ताची घुसकर हांव ताका. आमगेले सनातन धर्माचे कितले परम सत्य म्हणचे आसा पळय. कृष्णान सांगचे प्रत्येक परम सत्य हे म्हणचे. सो ताची घुसकर आमी कसं नाही केल्यार देव रेसिप्रोकेट करता. आमकां कृप जावका म्हण आसल्यार आमी ताका क्वॉलिफाय जावका म्हण आसल्यार एक गुण आमी आमगेले इम्बायब करून घेवले. एकय एक कसं नाही म्हळ्यार ह्युमिलिटी. आमी विनम्र जावन आसता. प्रति एक क्षणांत आमी विनम्र जावन आसल्यार मात्र कृष्णाले कृपा, गुरुले कृपा, वैष्णवाले कृपा आमगेर वयर येता. आतां हाका उदाहरण आमी पळयल्लें आसा. पावसा उदकांत येता आसता पळया, व्हड फातर की व्हड पर्वत आसल्यार उदक ताजे वयर चडना. खंय डावन आसा पळय त्या सायड होळ घेवन वता आसता. ताकाच आमी प्रत्येक क्षणांत आमी विनम्र जावन अशे प्रयत्न करता. बट माया देवाल एक शक्ती कितले एक सिन्सियर जावन सर्वीस करता पळया ती. आमी एडवान्स जाले प्रकार कशी आमगेल्यांत स्वल्प मट्टाक अहंकार म्हणचे सूर जाता, ती करेक्ट आमकां बुद्धी शिकोवचे प्रयत्न. हांव व्हडलो प्रिचर जालो, हांव हें जालो, वय की न्ही. कसले ना. देवाल कृप ना, गुरुल कृप ना म्हळ्यार आमी उलयता आसले हे तोंड बंद जावचें एक क्षण पुरो जाता. ताचे म्हळ्यार आमी पतित म्हळ्यार कितले पतित जावन आसा. 24 hours सांत आमी देवाल बद्दल कितले उलयतात. नाकमातील पुरा उलयता आसतात. बट जना करता जायना हें. कोणा करता जाता, कोण हे सत्संगान बसून श्रवण करता तांकां करता जाता. ताचे घुसकर कृप जावका जाल्यार आमकां एक क्वॉलिफिकेशन आमी इम्बायब करत म्हळ्यार तें ह्युमिलिटी, हंबलनेस, विनम्रता. ते आमी मात्र प्रयत्न करत. ते आमगेल्यांत कितलें आसा की ये यतामां प्रपद्यन्ते. देव ताचे प्रकार आमकां कृप करता. इवन संन्यासी पसून परीक्षा आसता तांकां. कसल्याक म्हळ्यार आमी आयकली ना, आमगेली भक्ती लता बीज, आमगेले लता क्रीपर म्हणटा ती. आमकां सपोर्ट जावका चीचे आमकां वाडका जाले.
आम्ही आज एक प्रिजर आणि कोणाला की करप सांगले आज कसं की भजन सांगता सचिन तरी ते देवाला कृपेनं ते देवान दिलेलं आम्ही कसं नाही घेऊन येईन देवान दिलेलं देवाक आम्ही दितासच त्या विनम्रता भावाने आम्ही स्वीकार करता आणि आम्ही अर्थ करून घेऊ का कितलं देवान बिगेल कृप केलेलं असतं कितले एक पापी जाऊन असं त्यावर अर्थ दत्ता नाम मकाम त्याची गोष्कर प्रत्येक एव्हरी स्टेप आम्ही केअरफुल जाऊन असता ह्युमिलिटी ताका कोणके एकल्यान रिसोलनेस राधानाथ स्वामी महाराज निमगेल खंय म्हाका तुमगेलो आशीर्वाद दाव का आय वॉन्ट टू रिमेन ऑलवेज हंबल म्हळें ती तांणी चंद कोण सांगलें खंय फर्स्ट यू बिकम हंबल देन यू कॅन रिमेन हंबल कसं म्हण आम्ही लागतात ऑलरेडी आम्ही हंबल झालेलो आसात कसं लायक म्हणे विनम्रता म्हणजे व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट ते आमगेले आस संवय जाल्या री देवाल कृप ऑटोमॅटिक ताकाच्या मी पळयलें ना कुंतीर प्रार्थना करा कशें आशिल्लें उत्तर आसो प्रल्हाद आसो कुंती कसं म्हणटा विपदा संतु तत्सात् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतरो दर्शनम यत्स्यात् अपना भव दर्शनम पास येवन त्या कॅलॅमिटीज म्हाका तुगेलें दर्शन मेळ्ळ्या पुरो म्हाका तुगेलें करप मेळ्ळ्या पुरो सो ताजे घोस्कर आमी पळयतात आमकां सगळे प्रपंचांत हांव कांय खंय आयकल ना की कुंती तितलें कोणाक कश्ट आसता म्हणून कोणाक आसकी बट एक कंप्लेंट ना तेगेलें कसं जालां म्हळ्यार ती प्रत्येक परिस्थितीन तूं देवाल कृप कितलो आशिल्लें म्हूण पळयता आसता आमी अवरके त्याचे कॉन्शियस जावचे प्रयत्न त्या वेळाक मात्र कृप आमगेले वेर येता कृपा एक वर्ड आणतो कितले एक डीप मिनिंग असं म्हळ्यार आता मी पळोवचे गेल्यार पंचपांडवा विशयांत आम्ही पुरो आयकली केन्ना कुरुक्षेत्र युद्ध जाले नंतर कृष्ण द्वारका भायर सरता आशिल्लो कडे उत्तर येता त्या परस कळ्ळें कृष्ण द्वारका गेल्लो द्वारका गेले नंतर हांकां पंचपांडवाक भारी कश्ट जाता आशिल्ले भारी कश्ट जाता आशिल्ले कृष्ण आमगेलो नामो म्हणून आमी सांगता न्हू युगायतम निमिषेन तशी जाता आशिल्लें तांकां आमी ते सांगता ते आमकां ते कसं नाही फिलिंग्स ना बट तांकां तशी जाता आशिल्लें तांणी सांगता ना ती तांणी अर्जुना पेटयता ती द्वारका वचून पळोवन यो आमगेले सखा आमगेले गुरु आमगेले माता पिता दाता प्रत्येक तो कशेंच पळोवन यो तो पळोवचे गेल्लो आयल ना वापस ताजे मध्ये हांगा युधिष्ठिर महाराज खंयचे खंयचे नमुने अपशकून पळयता कडें फायनली 2 महिने जाले अर्जुन वापस येता वापस आयलो सांगता तो देवान तागे लील अंत करून आध्यात्मिक लोकांक गेल्लो म्हणून म्हळ्यार त्या वेळार तांणी त्या पतितम म्हूण आशिल्लें पळय तांणी अर्थ करून घेतले देवा आमी कितले पतीत जावन आसा ती आमगेलो तो प्रति क्षण तूं आसता आशिल्लो त्या 15 अध्याय प्रथम स्कंदाचे 15 अध्याय पंचपांडव निवृत्ती घेवचे अंत पळय आयकावा ती 25 श्लोक तांगेले दोळे दुखून रगत येता आशिल्लें उद्दाने तांणी ते सांगचे ते वर्ड्स कितले उडकास करून घेता आसा तांणी तुगेलो आमी कितले खेळले तूं कसकसन म्हूण हांवें आपयल्लें आज तूं आमगेले मुखार नामो म्हणू पण त्या वेळार तांणी तशी लेख न्ही कृष्ण गेल्लो म्हळ्यार आनी आमकां कृप मेळना म्हण तांणी लेखिल्लो ना तांणी त्या वेळाक कृष्णान दिलेले उपदेश उडगास करूं सुरू केले प्रति एक उपदेशू कृष्णान दिलेले तांणी उडगास करून घेता कितले कृप केले देवान म्हणजे आमगेले आमी ताका तूं यो रे बैसळेवर म्हणून सांगलेलें आसा बट ताणें कशें आमगेले वयर कृप केलेलें आसा म्हूण प्रति निमिशाक ते 15 अध्याय पळयात तुमी तांणी तशी देवान तांगेले वयर कितले अनुग्रह केला कृप केला म्हणून तांणी ताजे बगे उडकास कोरनेन तांगेले विश्वास म्हणचे तांणी वाडोवन घेतले म्हळ्यार तांणी रियलायज करून घेतले देवाल कृप आमगेले वयर कितले आशिल्लें म्हणचे
सो तांतू एक श्लोकांतू अर्जुन सांगता अस्त्राणी अमोघ महिमानी निरूपितानी न उपश्रसू म्हणून म्हळ्यार तो सांगता आसतना कुरुक्षेत्र युद्धांतू भीष्म द्रोण कर्ण भूरिश्रव कौरवाल 100 जन चरडू कृष्णाले सैन्य त्या साइड आसून तांणी पुरा जनांना खंयचे नमुने अटॅक केले मिगेल एक एक वेळा हजार बाण येता आसले मिगेल साइडा बट त्या देवाला कृपेन मिगेल एक कॅश साखर के कसनी दायनी में लागता असतो पळया हे कृप म्हणतात देवान इतलं आमकां कृप केलेलो आसा आमकां एक उडगास येना पळया आमी कसले देवाल गुणगान करता कसले म्हणटा आमी केल्ले कृपाक आमी तागेले गुणगान करचे मात्र म्हळ्यार 24 hours गुणगान केल्या वरके उणी जाता म्हणतात शास्त्रांत बट आमी 24 hours सांगतो कितले मिनिट करतात कितले घंटो भारी कष्टाचे होय की नाही 2 घंटे चांटिंग असल्यावर काय त्या 2 घंट्यांतून स्वतःची घुसकर त्या 15 अध्यायांतून पंचपांडवाला निवृत्त जावचे समयांतून तांणी एक एक क्षण वरकेची देवाला कृप कितला आसेल आमगेलो म्हणून तांणी ताजी घुसकर तांकां देवान कृप केल्ले ताजी घुसकर आमी त्या भावनेर कृपया म्हणून आमी देवाला मागता ताका हे परस सांगचे गेल्यार अनलिमिटेड आसा देवाला कृप म्हणजे इतलें अनलिमिटेड आसा म्हळ्यार ते आमकां अर्थ करून घेचे वरके तितलें कश्ट आसा बट खंयचे एक सिच्युएशन वरके पंचपांडव जावन आसूं प्रहलाद महाराज जावन आसूं इवन कुंती आसूं इवन उत्तर आसूं तांणी कंप्लेंट करनी आमकां तांगेल निमित्त कश्ट आयला म्हणून तांणी कष्ट दिला म्हणून तांणी सांगिल्लें ना तांणी कसन म्हणटा आसा ती तुगेल कृप होडू देवाल कृप होडू देवाल कृपा मुखार कसने ना म्हणटा ताचे प्रकार आमी वरकेची त्यांची कॉन्शियस आसता आमकां देवाल कितले कृप आसा म्हणजे आणि हे कृप जावका म्हण आसल्यार आमकां एक विशय उडगास आसता कशें म्हळ्यार कृष्णाल कृपा गुरूल कृपा वैष्णवाल कृपा खंयचे हांतू व्यत्य आसना आमकां कृष्णाल कृप जावका बट वैष्णवाल कृप जावका म्हण ना म्हण आमी न्हय हांव सांगलें ना आमगेली भक्ती लता बीज म्हळ्यार आमगेली भक्ती वाडका जाल्यार आमी दुसऱ्या वयर निर्भर जावन आसपाची कृपेरच आमी कृपेरची आणि आमगेली कृपा खंय पसून वचका गोलोका वृंदावना पसून वचका लेक घाला कितले सपोर्ट जावका आमकां आमकां सपोर्ट बद्दल जावका जाल्यार आमी पळयना ती आतां ते कृपेर पळयना हें कसने खंब वे हें कसने रूख वे हें कसने पागोर वे हें कोणाल की घर वे सपोर्ट घेता न्ही वतो आसता आमी सपोर्ट घेवन वाडटा ती बट विसरता ती कोणाल सपोर्टांत आमी आसतात ताकाची कृष्णाल कृप जावका जाल्यार गुरू कृप जावका जाल्यार वैष्णवाल कृप जावका हें पुरो जावका जाल्यार आमगेल्यान विनम्रता म्हणचे आसता त्या वेळाक मात्र कृप म्हणचे मेळटा हें पुरो कृप मेळ्ळे नंतर मात्र आमी ते रियलायज केले मात्र देवाला मागचे कृपया प्लीज कृप कोर न्हू म्हाका पिकअप करी कल्याक हांव खंयचे नमुने पडलेलो आसा कितलो पतीत जावन आसा आमी ते रियलायज केले जाल्यार आमगेले हे कृपया म्हणच्यान तूं आनीक वेट येता आमगेले ते कृपया म्हण निमगूच्यान विनम्रता आसल्यार मात्र ते देव आयकता कृपया तव पाद पंकज
कसं म्हणता आम्ही तुगेल कृप कोरनु कसं कोर का तव पाद पंकजम म्हळ्यारी तुगेले चरणांत म्हाका दवरगे ते कशी स्थितधूली सदृशम विचिंतय स्थितधूली सदृशम तुगेले चरण कमलांतू धुळेचे एक कण धावन म्हाका दवरगे पळया अपार सांगा ह्युमिलिटी म्हणचे का विनम्रता म्हणचे का कसं म्हळ्यारी निमगीत अनोळगे कसं नाही म्हाका एक कण ऍटम म्हणता पळय तुगेल चरण कमलांतू त्या धुळेचे एक ऍटम जाऊन म्हाका दवरगे म्हणून तशी नाही तुगेल चरण कमलांतू म्हाका दवरगे म्हण नाही अपास्त ह्युमिलिटी म्हणचे असल्या मात्र कडे आमगेले कॅपॅसिटी पळया आमगेल लेका देवाल चरण कमल म्हळ्यारी आमगेल पाया बरी म्हण आमी लेखून असतात देवाल चरण कमल कशें आसा म्हळ्यारी आमी वामन देव अवतारान पळयल्लो आसा देवान एक पाय दवरलेली कोत्तोच न्हय तसले ब्रह्मांडात तितले व्हड आशिल्ले पाययाचे धुळेन तूं एक खण धावन दवरगे म्हूण निमगू कदलेरी आमकां कोत्त आसका आमी कितले पतीत जावन आसका आमी कितले विनम्र जावन आसका म्हणचे चैतन्य महाप्रभून केन्ना सांगचे कसं म्हळ्यार आचार विचार प्रचार आमी आचरण करता विचार करता खडे प्रचार चैतन्य महाप्रभून स्वतः दाखवून दिलेलं असं की कलियुगांत आमी कशी दुसरेक उद्धार करता म्हणजे आमगेर उद्धारागोस्कर आमी करची न्ही आता आमी आयकली न्हू ते पतिता म्हणचे कितलेक मिनींग आसा ताचे प्रकार 95% आमी तितले पतीत जावन आसा ती त्या वेळाक आमी निमगुचे तुगेले चरण कमलांत स्थित धूली सदृशम विचिंतय एक धुळी तू तेव्हाची पाद कम पदांबुजम त्या चरण कमलांतू त्याचे धुळेचे एक कण ऍटम जावन म्हाका दवरगे देवा म्हण आमी प्रार्थना करचे एक्सपेक्टेशन न्ही पूरा क्वालिटी असल्या मात्र प्रत्येक प्रेयरफुल मुडांत असं पळया चैतन्य महाप्रभून दाखवून दिला हे सगळे शिक्षाष्टक म्हळ्यारी प्रेयरफुल मूड इवन श्रीमद भागवतमांचे प्रथम स्कंदाचे 15 अध्याय 28 श्लोकांत त्यांची एवं चिंतयतो जिष्णो म्हळ्यारी अर्जुन म्हळ्यार हे 15 अध्याय पांडव आणि सकाळीक निवृत्ती कशी कृष्ण तागे लील एंड करून गेले की ताजे प्रकार हानी पुरा हंगे लील अंत्य करून आध्यात्मिक लोक भायर सरता आशिल्ले त्या वेळाक अर्जुन कृष्णाला सक जावन आशिल्लो त्या सगळे अध्यायांतून कितले देवान कृप केला म्हूण तो गुणगान करता आणि फायनली ह्या श्लोकांतून एवं चिंतयतो जिष्णो कृष्ण पदा सरोरुदम सौहार्देने गाढेन शांत सिद्धी मलामती म्हणून तो कृष्णाने दिलेला उपदेश वैरी आलोचन करता असं तागेलें मन पूर्ण त्या उपदेशार आसत ताण लेखिल्ल ना कृष्ण आमकां तो सोण गेल्लो आता आध्यात्मिक लोकांक गेल्लो म्हण न्ही कृष्ण हांगा आसा आता आमकां प्रभुपाद दावका प्रभुपादाल कृप दावका जाल्यार प्रभुपादान बरयल्लें पुस्तक वाचूका प्रभुपाद दिसता आमकां त्या पुस्तकांतून तांतूं तुमी श्रीमद भागवतम प्रथम स्कंद हातांत धरून घे प्रति दिवस लॅपटॉपांत की हांत आयकल्यार जायना ते हातांत धरून पळया आकले म्हळ्यार शिला प्रभुपादान ते प्रथम स्कंद बरोवचे तितले समय घेतला निजदान पळोवचे गेल्यार तांतूं तितलेक म्हाका फील जाता आसता म्हाका गोत ना ते प्रभुपाद तांत आसा म्हण दिसता तशेंच हांगा अर्जुन कृष्ण सोण गेल्लो म्हण ना ताण दिलेलो उपदेश वैरी तो मन लागून चरण कमला वैरी उडगास दवरता खंय
आणि इकडे शांत जाता म्हळ्यार तागेली परिस्थिती कशी आशिल्ली त्या वेळाक म्हळ्यार तो द्वारका गेल्या कृष्ण दिसताना आणि वापस येताना एक साधारण कवड बॉय तांगेल ಒಟ್ಟು युद्ध करतो सोलवल काही इतकं व्हडलं कुरुक्षेत्र युद्ध विन जालालो साधारण चरडवाले तो सोडून गेले सोलवल काही म्हणजे तागेली परिस्थिती कशी धावरस का म्हणल्याक घाल त्या परिस्थितीत वरके तो देवाला गुणगान करता असं देवान कितलं कृप केलेलं असं ह्या पूर्ण साध्य झालं देवाला कृपेनं मात्र म्हणून तशी केले निमित्त का देवाले चरण कमलावर उडगास ताण स्थिर केले ते केले नंतर तो शांत झाला म्हणून सांगितलं आमगेल मनांत वरके एक प्रति दिवस महाभारत युद्ध तो असतं आमगेल मनांत आमगेल्या हृदयांत प्रत्येक विषयांत तो आमकां कसं करका देवाले चरण कमलाचे शरण देवका तसं कसं नाही वाट ना कलियुगांत आयच्या कलियुगांत आम्ही पळयता आसा ती आता इवन युक्रेनांत भक्त लोक आमकां डिवोटीक कितले कश्ट येता आसा म्हूण आमकां गोतना आमी हांगा सुखार आसा ते आमी लेखता ती पण आमी आमगेल्या दोळ्यान पळयता आसा तो आमकां हे कलियुगांत असल परिस्थितींत रक्षण जावका जाल्यार आमी देवाले चरणां विंदाक शरण घेवका ताका एक सान स्टोरी तुम्ही आयकून आसचे पुरो एक सान एक न्हंयतून प्रति दिवस एकलो फिशरमॅन येता आशिल्लो व्हडलें बल घेवन येता नेट घेवन येता आनी तो उडयता आनी प्रति पडीक धरता आनी वता तो ताका स्वल्प मेळ्ळ्यार पुरो खुशी जाता बट केन्ना तो येता की वारा एक वेळा येता की वारा दोन वेळा येता की ते व्हरलेले फिश पुरा एकदम भितात खंय अयो बडबड बडबड हांगा थंय जिवा आम परके आसना तांणी पळयलें की एक फिश केन्ना शांत आसता तांणी ऑब्जर्व केलें सुमार वारा दुखून पळयत आसा तूं शांत आसा ताका नेमगेलें काय ते कशी तूं शांत आसा म्हण नेमगेलें त्या फिश म्हण काय भारी सिंपल केन्ना तो नेट घेवन खंय पांय दवरता पळया तागेल्या पांया मुळाक रब्बा तुल तागेल्या पांया मुळा नेट घालना तो ताणें घालचे दूर तुमकां रक्षण जावपाक जाता तागे पांया मुळा राबल्या पुरो आनी कसो लेखा म्हाका टेन्शन कसो लेखा हांव तुमगेल्या वरी इतले एंग्जायटींत आसता हांव म्हगेली बुद्धिवंती करता आसता तागेले पांय मुळा वचून राबता आसता तशींची आमकां वरकेची ह्या कलियुगांत दुःखालयांत अशाश्वत जावन आसली ह्या परिस्थितींत आमी तागेल्या देवाले शरणांत आसलेली देवाले प्रार्थना केल्यार ह्या भावनेरी देव आमकां तेणे पळय एक खण जावन सगळे जाग म्हणणे देवाले आमी मागचें म्हाका एक खण जावन तुगेल्या चरणांत तूं दवर गे म्हण आमी देवाले मागचें कितलें सुंदर असं पळया हें शिक्षाष्टकमाचें ताका कनेक्ट जावता तसलें एक सुंदर भजन आसा तें आमी आयकुया पळया तांचो कितलें मिनींग आसा पळया म्हाका तें भजन हाजे कनेक्ट जावन आसता म्हूण दिसता आसता हे पतितम म्हणचे आनीकाची स्वल्प भेट मेळटा म्हाका हें भजन आयकलें गोविंददास कविराजान बरयल्लें तुमी पुरो आयकलें ती भजऊ रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार विंद रे अपाशांक सांगता असं पळय नंद नंदना कोणाला भजन कर का नंद नंदना कृष्णाला म्हणून सांगा नंद नंदना म्हळ्यार देवाक इष्ट रोहिणी यशोदा नंदना वासुदेव सुता रोहिणी नंदना कसं जाता आम्ही भजन केलं वय जाल्यार अभय चरणार विंद आमगेल भय पुरा धूर वता कसं लायक दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे मनुष्य देह मेळ्ळेलो आसा व्हेरी रेअर ह्युमन फॉर्म म्हणतात दुर्लभ
आमकां मनुष्य देह मेळना आमी एनिमलिस्टिक वे ऑफ लायफ आमी लीड करता आसात. दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तर हुए भव सिंधुरी. भवसागर आमकां पार करता दलेरी आमी कसन करता सत्संगांत आसता. त्या वेळची दुर्लभ मानव जन्म मेळ्ळे नंतर सत्संगांत आसून भजन करता. त्या वेळाक देवाल चरणार विंदांत आसून आमगेले भयपूर दूर वता. शीत आतप बात बरिसन ये दिन जामिनी जागिरे विपल सेविनु कृपन धुरजन चपल सुखल लागिरे. इतले एक सुंदर भजन पळया. हा सकाळी राती कशे वता आमी सकाळी न्हिदोचेक रातीक न्हिदोचेक प्रयत्न करतात. बट न्हीद येताना कसल्याक एंग्जायटी, पेन, दुःख, शाको, सिंह, द्वंद्व आमगेले भितरी फाल्यां कसन जाता की न्ही. ते पुरो कसले करता आसा ती फॉर अ फ्रॅक्शन ऑफ फ्लिकरिंग हॅपीनेस. इतलें सुंदर काम बरयलां पळया. पुरो आमी कोरगेन येता आसा जन्म जन्मांत कोणूची. विपल सेवेन कृपण दुरजन चपल सुखल बल. चपल सुख जस्ट फ्लिकरिंग हॅपीनेसाकोस्कर हें पुरो आमगेन कोरगेन I have uselessly served wicked and miserly man. इतलें चंद्र एक मिनिंग असं पळया. तदनंतर कसं नाही धन यौवन पुत्र परिजन इथे की इचे परती रे कमल धल जल जीवन तलमल भजहि हरिपाद नीती रे. आमगेलें जीवन म्हणजे कशें असं सांगता असं पळया. कमल दल जल आमी इतले पुरो फुडल्या श्लोकांत आमी आयकले इतले पुरो आमी करता आसा ते इतले पुरो करता आसा ते कसल्याक एक फ्रॅक्शन ऑफ फ्लिकरिंग हॅपीनेस चपल. तितलें कोरून कसन गॅरंटी आसा आमकां तें सूख मेळत म्हणून. आमकां वेल्थ युथफुलनेस चेडूं फॅमिली आमगेलें पोजिशन पुरो आमकां आसून शांती ना पळय की न्ही. बट हाजी म्हापशी आसा ती तितलें कोरून आमगेलें जीवन कशें आसा कमल दल जल. त्या लोटस लिफा वयर आशिल्लें एक उदकाचेर ड्रॉपा वरीच एक वार आयल्यार तें पोवन वता. ते भितून वता जालें ताजी काल. हाजी कलियुगांत आमी पळयता आसात. हें पुरो आमकां हांव कशें सांगता म्हळ्यार हें पतितम आमकां गोत्तच आमी कितलो पतीत जावन आसात. ते आमी एक्सेप्ट करून घेतल्या मात्र आमी देवाल्या कृप प्रेयरफुल मुडांत पळयता. म्हणजे हें पुरो जाले नंतर तांणी एंड कितले केला भजन. पुरो कष्टांत हें पुरो सांगले नंतर कसं करता श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे. गोविंदास कविराज गोविंदास म्हळ्यार म्हाका ते मंगळूरचे गोविंदास मामाले उडगास येता. तांणी वरके कितले एक भक्तीन तांणी सेव केलेलो आसा. सो हांगा सांगता आसा ती कशी म्हळ्यार नवविध भक्ती करता. बट चैतन्य महाप्रभू हे नवविध भक्ती वरकेची तुम्ही एक नामस्मरण केल्यार पुरो जाता. नवविध वरके नाका एक तंत्र तुम्ही फॉलो केल्यार पुरो जाता. तुमगे जीवन सार्थ जाता एक. बट चैतन्य महाप्रभू पळया तांणी आमकां महामंत्र दिले हरिनाम दिले. आमी तें नामस्मरण केल्यार तातूंत 3 येता कीर्तन श्रवण स्मरण.
तीन येता पळय ताकाचे मुनिफिशियंट अवतार चैतन्य महाप्रभू हे आम्ही अर्थ करून घेतले रे म्हणजे तितले का मिनिंग हे शिक्षाष्टका भितर आसा शिक्षा इन्स्ट्रक्शन आम्ही तितले सिरियस जावन घेवका ते केन्ना साध्य जाता म्हळ्यार ते भक्ताल संघांत आसून आम्ही श्रवण ताकाची हे वरिष्ठ भक्ताल चरणाक कोटी कोटी प्रणाम करता तांणी आमकां कशी उद्धार करचे प्रयत्न करता आसा ती म्हळ्यार ह्या प्रतांनी सेव दिल्ले निमित्त आम्ही एक अर्थ कोण घेवचे तेव्हा हांव कांय म्हाका दिसना 5% वरके अर्थ कोण घेतिला आसता म्हणून त्या 5% तुमगे मुखार सांगचे वेळाक आनी कितले तांतू अपराध केला की म्हाका गोतना ताजे घोस्कर तुमगे चरणांत पुरा वापस कोटी प्रणाम करून कसं चूक असल्या माफ करका तुम्ही अशी आशीर्वाद दवरा आमगेले परिवारा वेदी जाल तितले आम्ही आमगेले गुरुले आमगेले वरिष्ठ भक्ताले तांणी दिलेल्या गायडन्सा प्रकार आम्ही एक सेव करची तशी जाऊ म्हणून तुमगेले पुरा नंबर प्रार्थना करता ओम तत्सत ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु सर्वे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी दंडवत प्रणाम इतली लायकून तुम्ही आज आमकां एक्सप्लेन केली भारी खुश जाली प्रभुजी अनंत अनंत धन्यवाद कोणाकय कसले डाऊट असला निमगू बेत अनम्यूट कोण तुम्ही निमगू बेत कसले क्वेश्चन्स जो चॅट बॉक्स अंत घालीत हरे कृष्ण लेखता कोणाकय कसले क्वेश्चन ना म्हण लेखता प्रभुजी इतलं ऐकून आमकां सांगला की आजी आम्ही शिष्टाष्टकम आज ते प्रेफुल मूड कसं म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतल्या आणि आम्ही कितली पतीत म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतल्या आमकां ते गोतून आशिल्ले आम्ही या भवसागरांत आयल्यांची जन्मजन्मांतरांत कोण भक्त आसाची आम्ही कितली पतीत म्हणून आजी आम्ही अर्थ करून घेतले केन्ना आम्ही भक्ताल संघ आयलींची तेदन आम्ही अर्थ करून घेतले आम्ही पतीत म्हणून तर आमचे तकून भायर येवची कशी देवाल कृप आमकां सकडा वयर आसा जाल्यार आमचे तकून आम्ही भायर येवका जाल्यार आम्ही भक्ती करका आमकां गुरुले वैष्णवाले आणि कृष्णाले प्रेम प्राप्ती जावका तेदन मात्र आमचे तकून भवसागरा तकून आम्ही भायर येवचे जाता म्हणून आम्ही अर्थ करून घेतले अशी प्रभुजी नाजी प्रल्हाद महाराजाले कुंती देवीले ध्रुव महाराजाले हांगेर पुरे काणी सांगून आमकां आनी की लायकून ते अर्थ करून घेवच्याक आमकां हेल्प केले तांणी कशी कसली कंप्लेंट ना आशिल्ली तांकां देवाले देवा आनी की म्हाका कश्ट दी तुका पळोवच दर्शन तुगेलें मेळटा तशें कर देवा भक्ती दी देवा तांगेले देवाल हात मात तांणी पळयता आशिल्ली कंप्लेंट तांणी केलेले ना ते आम्ही अर्थ करून घेतले आम्ही कशी जीवनांत आसका म्हणून तशीची पुरंदरदास आले दासरेंदरे पुरंदरदासरయ్య ताजे मूलक तांणी शतकोटी सगळे त्याग करून भक्ती मार्गार मुखार सलीची तशें देखून तांणी शाश्वत जलींची घर घर तांगेले कीर्तन करता असे आम्ही ते आम्ही अर्थ करून घेतले तशीची या भवसागरांत आमगेले इग्नोरन्सा निमित्त आमगेले अहिक इच्छे निमित्त आम्ही भोग करचे खातीर आम्ही इच्छे केलेले निमित्त आम्ही मेटिरियल वर्ल्डांत आयल्यांची जाल्यार कशें आमचे तकून भायर येवचे बरी भक्ती कोण मात साध्य आसा केन्ना आमी देवाले दासानुदास आमी देवाले चरणा धुळी म्हणून आमी अर्थ करून घेतात की आमी तुच्छ सेवक म्हणून अर्थ करून घेतात की तेदन मात्र आमची भक्ती प्राप्ती जाता आनी देवाल कृप प्राप्ती जाता म्हणून आमी अर्थ करून घेतले तशीच मनुष्य जन्म मस्त रॅर हे दुःखालयांत आयल्यांची आमी अशाश्वत अंत आयल्यांची भवसागरांत आयल्यांची केन्ना आमी देवाल चरण कमलांत शरण घेतात की तेन्ना मात्र आमकां तकून मुक्ती मेळयता म्हणून आमी अर्थ करून घेतले भारी लायक आशिल्ली प्रवचनाची प्रभुजी आणि तुमगेल उतरांतू आणि तुमगेल ते उल्लोचनांतू इतली विनम्रता आशिल्ली इतली खुश जाली प्रभुजी अनंत अनंत धन्यवाद इवन आमी आमगेल सिनियर डिवोटीज आमी पळयता आसाची आमी कसलेय सांगसान चुकी करची जेव्हा एक सान सेवा जेजेला करची तेन्ना केन्नाय आमकां तांणी सपोर्ट करता ती आमगेल केदनय चुकी तांणी सांगिल्ली ना आजी पासून एक सान आमी आतां उलयतना मागीर कितलीय चुकी जाला जाल्यार कोणेय कसलेय सांगनाची जस्ट सपोर्ट करतात लायक जाला म्हणटाची कीर्तन सांगला लायक जाला म्हणटा ती हे तांगेल विनम्र भावना आमी पळोवयता आनी सहनशीलता आमी पळोवयता तांकां पळोवन आमी शिकची मस्त आसा आमी एक बरेच इनिशियल स्टेजाची भक्त आमी भक्ती करूं इच्छा आशिल्ली भक्त जाल्यार तांकां पळोवन आमी शिकची मस्त आसा अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्ण आज थोडे अनाउन्समेंट आसा
Next week, per Friday, verse 6, first 2 lines. Her Grace Sushmita Saki Mataji Tani, Jayapataka Swami Maharaja Shishtani, Tani Geta Sachi, Tadivasu, Ashwini Shanbag Anchor Chavna Sachi, Ani Prati Shanwarache, Demons in Vrindavan, Leela, the series continues Jatas. Mukari, 19th Taka, His Grace Krishna Chandra Prabhu, Angene. What is the concept of happiness in Krishna consciousness? Malalik session asa 19th March aka 7:30 PM. Tak pura janan tumhe attend jaw ko muna vinanti karta. Vishichi 14th Ekadashi divasu full Bhagavad Gita parayana asa. Almost all slots full jallenchi. Jalari konaka ek dog janaka accommodate koru try kore tanni. Konaka interest asa mukari deta. Magir mukari Gaura Purnimach program asala. त्या पुरा ग्रुप अंत्यता तुम्ही पुरा जनांतका जॉईन जाऊ का आणि देवाल कृपेक पात्र जाऊ का आणि नवे नवे विषय आम्ही अर्थ कोण घेऊचा साध्य जाता केदान आम्ही सत्संग येताची आमका गोतनातील मस्त विषय आम्ही अर्थ कोण घेतील असं तसे आम्ही तुम पुरा जना प्रार्थना करता तुम्ही रेग्युलर सेशन अटेंड जाऊ का म्हणून. हरे कृष्ण. आता मी नरसिंह. हरे कृष्ण. एक प्रश्न शिल्पजी मुंगयत की. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभुजी. धन्यवाद. Yes, please. प्रभुजी मस्त बघता त्यांनी स्पेशली आम्ही कृष्ण भावनामृत नवे तन कसं जाता म्हणाली आमका कृष्णा वैर मोग असता जाल्यार वैष्णव भक्त म्हळ्यार चड आमी म्हणटाची तांकां कसला सरेंडर जावं तांणी मनीश नवे स्पिरिच्युअल मास्टर म्हळ्यार चड आमकां मस्त कश्ट जाता सांगताना कृष्णा वैरी चांदोर नाशिल्ल एक मोग असता देव म्हळ्यार एक वरी जाल्यार बाकीच्यान तो एक्सेप्ट करूंक भारी कश्ट असता त्या इतिमितीन म्हणलेलें. ते प्रिलिमिनरी स्टेजान तूं कॉमन आमकां गोत्त आसना ताकाची त्या समयांत कशें म्हळ्यार ते पुरो माफ जाता बट क्रमेण आमी एडवान्स जाता गेले प्रकार कशी जाता म्हळ्यार केन्ना आमी विश्वास दवरून घेता की कृष्णा वयरी केन्ना आमी ते कृष्णान दिलेले परम सत्य अर्थ करून घेवचो प्रयत्न करता की आमकां कळटा तेच कृष्ण परमात्मा रुपार दुसऱ्या हृदयांत बसला. तसं जाल्यार परमात्माक आमी वैष्णव म्हूण आपोवचें. कसं म्हळ्यार वैष्णव म्हळ्यार खाली विष्णूले नाम घेतल्यार पुरो. आमी लागता ती आमी 16 माळ करता आसा ती इतलें वर्स दुखून आसा ती तशी जायना. ते वैष्णव म्हळ्यार खंयची भावनेर तांणी विष्णूला नांव आपयतात आमकां गोत्त आसना. तेजे घोस्कर प्रथम ते 7 दीस आमकां म्हाका वर्ग जाता आशिल्लें ते इवन वेस्टर्न कंट्री तांणी आमकां प्रीच करता आसा ती यो तशिमो अशिमो म्हणून खरें आमकां कळ्ळें तांगेलें सरेंडरनेस कशें आसा म्हणून. आमी आज वरकी डिवोटी जावचेक दास जावचेक नांव दास आसा बट आमी कंप्लीट दायनी कसं जाल्यार म्हळ्यार आमगेले भितर आनीक ते द्वंद्व म्हणचे आसा तेवच का जाल्यार आमगेलें सरेंडरनेस आनीक सिवियर जावका ते आमी देवान दिलेलें कसं हें परम सत्य म्हूण आसा पळया. कसं जाल्यार म्हळ्यार आमगेलें इवन पयलीं एक लेक्चर आयकलां गुरू महाराजान सांगिल्लें आमकां केन्ना कृष्ण दावकाक म्हण आसा की कृष्णान कसं सांगलां त्या वरकी आमी एक्सेप्ट करता खाली कृष्णाक मात सुप्रीम म्हणून एक्सेप्ट करचें न्हय. कृष्णान सांगिल्लें आसा तुमी प्रत्येकाक वैष्णव म्हूण लेखा त्या भावानेर तुमी डील करता त्या कृष्णान कसं सांगिल्लें आसा आमकां कृष्ण दावका जाल्यार कृष्णान सांगिल्ले वरकी आमी ताका एक्सेप्ट केला मात्र कृष्ण आमकां मेळटा. सो तशीच हें पुरो कशें म्हळ्यार प्रिलिमिनरी स्टेजान हें पुरो आसता बट वता कसं म्हळ्यार एगेन वैष्णवाल कृपेनच तें दूर जाता. कृष्णाल कृप आमी घेवची आमी प्यूर ना ती आमगेले ते कॅपॅसिटी ना. इवन गुरु कृपा आमकां वैष्णव मुखांतर येता बीन गुरु लेवल आमी कृप डायरेक्ट घेवची तितले शुद्ध ना. केन्ना आमी रियलायज करता की त्या वेळाक तितले फास्ट आमगेलें प्युरिफिकेशन जाता. ताकाची वैष्णव 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 म्हळ्यार प्रत्येक कडेन कृष्णाल गिंत इवन आमी वैष्णवाल गुणगान केल्यार कृष्ण संतुश्ट जाता. सो प्रिलिमिनरी स्टेज इट्स कॉमन बट वता कसं म्हळ्यार आमकां दिसता वैष्णव मूग वैष्णवाचे आमकां गुरू लापोवन व्हरता. आमी गुरू पळय आमकां गुरू कोण मरे गोत ना वय की न्ही. तुमगेलें तशें जाल्यार वैष्णवान आमकां गुरू कोण परंपरा म्हळ्यार कोण कृष्ण कोण न्हू. सो वैष्णवाचे आमकां गुरू लापोवन व्हरचे गुरूनच आमकां कृष्णा लापोवन व्हरचे बीन आहा आमकां तें कसं न्ही कॅपॅसिटी ना आमगेलें क्वॉलिफिकेशन ना आमगेलें. हरे कृष्ण प्रभू. थँक यू व्हेरी मच प्रभू. हरे कृष्ण प्रभुजी. ह्या विशयान अहम थोडे सांगचेक
हे करता इच करता सांगितलं. प्लीज प्लीज प्लीज. Actually, हांव डेली जयप्रताप महाराजाले क्वेश्चन एंड आन्सर्स आयकता. तेन्ना म्हाका ते आयकतना आनी म्हाका गुरु महाराजाल आन्सर आयकतना आनी म्हाका तागेल वेरी गौरव चढता, भक्ती चढता. म्हळ्यार आमी मोर बी एसोसिएट आमी तांगेल वेरी श्रद्धा भक्ती हे चढता. एक स्मॉल क्वेश्चन आजी निमगिलेले एकल्यान कसं म्हणारी म्हाका वैष्णवाक पळयल्यार म्हाका गौरव येना, म्हाका तांकां पळयल्यार म्हाका रेस्पेक्ट दिवका म्हूण दिसना म्हणून एकल्यान प्रश्न निमगिलो. ताका जयप्रताप महाराजान कशें सांगी गोस्वा, फर्स्ट तुका रेस्पेक्ट मेळका जाल्यार तूं फर्स्ट तांकां रेस्पेक्ट करी वैष्णवाक. तेन्ना तुका आपापी तुका रेस्पेक्ट मेळटा. तूं रेस्पेक्ट दिना सुरेख म्हणल जयप्रताप महाराज. तेन्ना कशी एक तागेल हेल्थ कंडिशन कशी नमुने आसल्यार एक क्वेश्चन रिपीटेडली आपास निमगिना, एका पण निमगी सतत ताका आन्सर पाट्टनी आन्सर करेक्ट आन्सर सांगता. तशी आमी गुरु जो वैष्णव तांगेल ओटू आमी एसोसिएट जाल तशीची आमकां तांगेल वेरी श्रद्धा भक्ती येता. आमी फर्स्ट आमी केन्नाय आमी दोशूची आमी सुदूची आमगेल नेचर त्या वचका म्हणजे आमी चड वैष्णव एसोसिएशन घेतल्यार तेन्ना मातशी आमकां कळचें. थँक्यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभूजी. मेगेल एक क्वेश्चन. आम्ही मस्त सगळं ऐकत आसची जाल्यार ते आमकां एडॉप्ट करून घेवचे मस्त कष्ट जाता. ऐकतना दिसता बाई अशी चोल का म्हणून दिसता. जाल्यार त्या लायफान आमी मेटेरियल वर्ल्डांत आसची फ्रेंड्स हें ते हें करचें मस्त ते कशी तांकां दाखोवन भायर येता प्रभूजी. अंत कशें म्हळ्यार सेव करता आमी भक्ताल सेव केल्यार मात्र फास्ट जाता. आमी कसं म्हळ्यार ऐकून 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 तेका जाता म्हळ्यार आमी ज्ञानी जातात. ज्ञानी जाल्यार प्रयोजन ना, आमी भक्त जावता. ते भक्त जाल्यार कृष्ण कसं सांगता अर्जुनाक, ज्ञानम विज्ञान सहितम. कसं ज्ञान मेळत आसता विज्ञान करता. विज्ञान म्हळ्यार कसं नाही प्रॅक्टिकल. ते प्रॅक्टिकल मेन प्रॅक्टिकल हांत कसं म्हळ्यार आमी सेव करता. ते सेव वरकेची त्या मनोभावनार करता म्हळ्यार म्हागेलो उद्धार जावका जाल्यार सेव करून मात्र सेवान मुखेय जिवा दो. आमी सेव केल्यार मात्र साध्य म्हणजे त्या भावनेर आमी सेव करता. आमी वरके सेव करतना वरकेची देवाक आसो वैष्णवाक आसो कसं नाही कंडिशन आसनाची. आमगेल मनात कशें म्हळ्यार वरिष्ठ भक्त सेव केल्यार म्हाका चड भक्त मेळटा, कृप मेळटा आनी साधारण भक्त आमी तशें डिफरन्स करूंक नज. प्रत्येकले एक कळना म्हणे येस वरिष्ठ भक्ताल कृप आमकां दाखोवपाक मेळटा आनी मार्गदर्शन करतात. बट आमी वरके दुसरे वरीची तांगेल ओटूची ಒಟ್ಟು ಸೇರೋನು आम्ही मुखार वता आसा त्या वेळा कसं म्हळ्यार प्रति एकल्याक सेवा मनोभाव सेव करचे कितले आमी तुम्ही सेव करता पळया ते प्रॅक्टिकल जावन ऑटोमॅटिक जावन भितर प्युरिफिकेशन जाता. कळना आमकां. धन्यवाद प्रभूजी. मस्त लाईक कोण सांगितलं. धन्यवाद प्रभूजी. आता कोणाक कसं नाही चॅट बॉक्स आणि क्वेश्चन आसा प्रभूजी. म्यूट और असायची. Hare Krishna, many a times the dualities in life, difference of opinions are so strong, you feel it's out of your control to face them. What should one do during such time? Again, same thing. आम्ही आसाती है duality, दुःखालय आम्ही वर्ड म्हळ्यार dualities. भौतिक प्रपंच म्हळ्यार dualities सांगतो. आम्ही हे भौतिक प्रपंच वरकेची आध्यात्मिक स्तरांत पळोवता. भौतिक प्रपंच भौतिक स्तरांत पळोवचे गेल्यार कंदात म्हळ्यार ड्युअलिटीज येवन येतो पास. आमी आध्यात्मिकांत पळोवचे प्रयत्न करता. आध्यात्मिकांत कशी पळोवचे म्हळ्यार आता सांगिल्ले प्रकार आमकां कसं ते ज्ञान मेळताच आमी ते स्वीकार करता एज इट इज आनी प्रयत्न करता. आमकां मेन ड्युअलिटीज कसले येता म्हळ्यार आमगेले एक्सेप्टन्स म्हणजे ಸ್ವಲ್ಪ वीकनेस आसता. आमकां मेळ्ळें नॉलेज आनी ते एक्सेप्ट करचें तो ಸ್ವಲ್ಪ वीकनेस दवरून घेतात. त्या वीकनेस आमकां कसं करता म्हळ्यार ह्या ड्युअलिटीज आमकां आनी चड करेसिता वता.
ताजे घुसकार आमगेले ते विकनेस दूर जावका म्हण आसलेली आमी एक्सेप्ट करून घेवका आमगेले जिवनांतू आतां आमी पळयलें हांव उदाहरण दिलें ना कशी कुंती महाराणी आसो आनी प्रल्हाद पुरा तांकां पुरा तांगेले मुखार पुरा आमी कसने नाही पळोवचे गेले कसने नाही म्हळ्यार कसने नाही बट तांकां गोत्त आसलो कसने म्हळ्यार हरिनाम तांकां रक्षण करता हे डिफरन्स ड्युएलिटीज कॉमन कसं लायक म्हळ्यार भौतीक प्रपंचांत आशिल्ले भौतीक स्तरांत आमी पळयलें तशी कंदत ते ड्युएलिटीज चड जावन दिसता आमी प्रत्येक कडेन कृष्णाल हात पळोवका प्रत्येक कडेन कृष्णाल हात पळोवका कोणकी मिगेलेकिंत भारी इंटेलिजंट आसो कृष्ण कितलो कृप केला तागेले वयरी कोणकी मिगेलेकिंत भारी रिच आसो कृष्णान कितलो कृप केला तागेले वयरी ताण कसं की कृष्णाल सेव कोरनाशें पुरो ताजे निमित्त म्हणून प्रत्येक कडेन आमी कृष्णाल हात पळोवका त्या वेळार कसं जाता म्हळ्यार हें पुरा ऑटोमॅटीक जावन उणी जाता वता तो एक्सेप्टन्स आमी एक्सेप्ट करता भारी प्रितीन एक्सेप्ट करता कोणें आमकां कसनेपणी म्हणलें जाल्लें प्रितीन एक्सेप्ट करा केन्ना आमी ते एक्सेप्ट करचे प्रयत्न करता की ऑटोमॅटीक जावन हे ड्युएलिटीज दूर जाता वता इट्स क्वायट कॉमन कोणाक इजी नाही तें बट साध्यत आसता हरे कृष्ण थियोरिटिकली आयकून आयिल्ल आसा बट प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करचें म्हळ्यार एकदम त्रास आसा तरी तुम्ही सांगिल्ल्या वरी अगदी बरोबर की एक्सेप्ट करू का म्हणून मात्र एक्सेप्ट करची केन्ना आमगेल वयर येता तेन्ना इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट एक पळयात आमी एक उडगास जावन घेवका हे भौतीक प्रपंच दुखून आमकां कसने घेवचे कसो व्हरचे कसो कसने ना हे भौतीक प्रपंचांत कसनेय येवं हे खंयचें शाश्वत नाही कोणें आमगेले वयर आपादन करो कोणें आमगेले गुणगान करो आम कसनेय हे आमगेलो येना हे भौतीक प्रपंचा दुखून आमी कसन व्हरका म्हळ्यार अध्यात्म ताजे वयर आमी फर्म फेथ दवरून घेवका आमगेले संबंध आमगेले जी ब्लडली रिलेटेड केले म्हळ्यार आमी कलियुगांत आसा ती हे स्वभाव कलियुगात स्वभाव अशींची परीक्षा पदम पदम यद्वी पदम म्हळ्यार हेंची प्रत्येक परीक्षा जाता आसता कॉमन हे एक आमी फर्म जावन कसन हें करता म्हळ्यार हे भौतीक प्रपंचा देखून आमकां व्हरचें कसने ना कोणें आमकां दोश करो कोणें आमगेले गुणगान करो तें पुरा शाश्वत न्ही शाश्वत जावन आशिल्ली एकच कसनें देवाल गुणगान वैष्णवाल सेवा तितलेंच त्या मनोभावनेर आमी वता आसता थैंक यू सो मच प्रभुजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण थैंक यू प्रभुजी आई थिंक आनी कोणाक क्वेश्चन ना म्हणलें तावन नरसिंह आरती सांगून आमी आयज सेशन एंड करूया श्री नरसिंह जय जय नरसिंह देव प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहं नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्ष शीलटङ्कानकालये इतो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहामदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नका अद्भुत शृंगं दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगं केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव
जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। बोले तनकसने चूक जरा माफ करे छी। हरे कृष्ण।